बसता ह्या वेळा पसत तुका आर्गां दिता हे जाग्या पसत आनी तुवें आमकां सगळ्यांक वेचून काडून हांगा हाडलेले पसत तुजें उतर शिकपाक. तुज्या उतरान कितली पदवी आसा आनी तुजें उतर दोनी वाटेन पारले तलवारी बसून कशें आमी म्हणू तें आमच्या जिवितान व दुसऱ्याच्या जिवितान हें उतर काम करता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. कित्याक तुजें उतर जिवे जाण आसा. आमच्या भशेन जिवे आमी कसलेंय काम करूं शकता सुडसुडीत. हे उतर त्या उतराक आनी हे उतराक पावरूय आसा, पदवी आसा. हे उतराची पदवी आसा, कोणाकूच मनशाक पदवी ना पूण तुज्या उतराक पदवी आसा. आनी आमी बसून शिकयता तेन्ना ही पदवी तुज्या उतराची भायर सरता आनी आमच्या जिवितान जे कितें कश्ट आसा जे कितें ना जायना आमचेशें तें करून हाडटा. ह्या उतरा पासत जेजू आमी तुका आर्गायता. तुजें उतर खंयसरूय आमच्या हाडांनी शिरांनी मेंद्रांनी वचूं शकता. त्या पासत तुज्या उतराक तुवें आमकां पयली सुवात दिला आनी तेंच उतर शिकोवंक ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्या जेजू. तुज्या भोव व्हडल्या देवाक शरण येता आनी तुजें उतर तूं भोव व्हडलो देव म्हूण आमी जाणा जाता आनी आमी जाणा तूं आमचो एकूच बापूय आनी ह्या संवसारांत बापूय ना. तूं आमचो इतलो बापूय इतलो मोग करताय तसो आमचो कोणूच मोग करिना. त्या पासत जेजू ह्या उतराची तूं काळजी घे म्हणटा. हे उतर जें शिकता तें सांबाळून दवर. हे उतर जें तूं उलयताय तें सांबाळून दवर ह्या उतराक. आनी तूं म्हणटा एक एग्जाम्पल दिता. हे उतराचो कितलो इम्पॉर्टंट. एक दुकरा म्हणटा तेच्या फुड्यान मोतयां फुडें तेका वॅल्यू ना म्हणटा. तो मस्तितलो पांयान. तशें तुज्या उतराक इतलो वॅल्यू आसा कोणाच्या फुड्यान उडोवंक आमकां दिनाय. कित्याक तुवें एग्जाम्पल दिला हे दुकराचें आनी मोतयांचें. त्या पासत जेजू तुजें उतर जाण आसा आमच्या जिविताची ताकद बडाय. तुजें उतर आमकां बडायेन भरता. त्या पासत जेजू हे उतर तूं शिकयताय तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. आमी शिकोवना आमच्या मनान शिकता आनी तोंडान उलयताय देवत्याक. हे पवित्र आत्म्या तुका आर्गायता आनी क्लासीचो ह्या वेळार तूं कंट्रोल घेताय म्हणून तुका आर्गायता. हे शिकवणे पासतूय आमी तूं शिकोवच्या पयलींच आमकां ही समजोल्या. कित्याक तुवें ती सारकी शिकोवन सादी आनी सोंपी केलेल्या पासत. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. कशीं आहा सगळीं? हा कशीं आहा सगळीं? ब्लेस आहा. वळख म्हणूंक जाय. हांव जाणा कशीं आहा आमी सगळीं? तुमी जाणा एकले भुरगे ल्हान भुरगे जाणा कितें आहा ते कशें बॉम्ब मारता. आमी कितें आहा ल्हान भुरगे तेका आमी म्हणीत तर तुजे कडेन ना हे म्हाजीची आशा 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 करता. म्हणजे सारकें उतराक पावर दिवन सांगता. आड्डातले ना म्हणीत जाल्यार म्हाजीची आशा. कितें जाय तुका? ना म्हाजीची सगळे आशा सगळे आशा म्हणटा ते जाणा. आमी ब्लेस म्हणटालो कशें आवाज येवंक जाय आमचो? ब्लेस सारकें कोण न्हिदता असो घेवंक जायो. आमची जी आशा जाल्यार आमी कशें म्हणपाक जाय? आसा न्हू व्हडल्यान न्हू आसा म्हणटकू. हांव खरें न्हू त्या भुरग्या कडेन शिकल्या. आमी आवय म्हणटा ब्लेस म्हणटा न्हू ते तशें न्हू फोर्सान पावर आसा म्हणटकू कशें सांगता ते आसा. आमच्या भाशेन आसा अशें म्हणिना ते सारकें पावरफूल. कितें जाय गो तुका? आसा म्हाजेशी न्हू नाका. सो आमी आमकांच खबर ना आमचेशी आसा म्हणून आमी म्हणटा दी 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 म्हाका दी. त्या ल्हान भुरग्याक खबर आसा आमचे सगळे बापायन दिलेले आसा सुर्गीच्या बापायन. आमी दी 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 करीत आसता न्हू. आमकां खबर आसा आमकां देवान ऑलरेडी दिलां म्हणून सगळें सगळें दिलां. आमकां मागपाची गरज आहा कोणाची? दवरलेलें आसा आमकां मागपाक. पूण कोणी म्हणटा न्हू मॅथ्यू 7:7 बरयलेलें आसा न्हू. कितें बरयलेलें आसा? Ask and receive, knock and it shall be opened. Seek and you will find. No? Yes? माग आनी तुका मेळटलें. दारार माग दार उक्तें जातलें. आनी सोद आनी तुका मेळटलें. मोदी सोद न्हू. माग आनी तुका मेळटलें सोदल्यार तुका मेळटलें. दारार माग. आमी कितें करता? वाचया ब्रदर सारकें वाच. will be given to you. Matthew 7:7. Ask and it will be given you.
seek and you will find, knock and and it will be open point. to you. Yeah. पंकांनी पोया ब्रदर. मागात आणि तुमका मेळटले. मागात आणि तुमका मेळटले. सोदात आणि तुमका गावतले. सोदात आणि तुमका गावतले. दारात मारात आणि दार उगडतले. आता तुम्ही सांगता ना सिस्टर मागू नका. आता सिस्टर सांगताली ऑल म्हणजे ऑल द टाइम थँक्स गिव्हिंग करू द्या. दिस विल ऑफ गॉड नो ऑल सर्कमस्टन्सेस. देवाक आमी आद घालूंक जाय सगळे परिस्थितीत. आता सिस्टर हांगा माग म्हटला न्हू. कितें करूया आता? Philippines सांगता ना, put your request to God. Yeah. Asking Philippians 4:6, no, asking with the thanksgiving. Thanksgiving. Not asking with the thanksgiving. Already given thanks. When we give thanks, When we already got it. Yeah. When we give these Thanks. So he said, okay, you got it, no? Then you will say, thank you. When you now if I got it, no, I will ask. If I got already, I got a mobile. I will ask for you. I will thank you, no God. yeah. But he is saying that asked, and you will But in the receive. same scripture it is saying, give thanks to, do not worry about anything. Yeah. Okay? Yeah. And everything with prayer and supplication, put your request to God with thanksgiving. Yeah, thanksgiving. You are supposed to put a request to God. No, Request and with the thanksgiving. No, ask, give me. He said, no. He said, give me this. I want this mobile. Yes, that's the point. He say already asked and you will listen. But he say, I have already given you everything. He has already blessed us. 1:3, Ephesians 1:3. We are saying, we are blessed. So we are blessed. Then how will he say, give me this? then you can say. That's the point is here. So I will explain something. Lord say, देवान सांगला आमकां माग म्हणून आमी मागात आसा म्हणटा ती. माग म्हटला ना सिस्टर. ओके, माग म्हटला. पूण कितें माग म्हटला? दिला तेच मागतली आमी परत. आमकां ऑलरेडी दिला म्हणटा न्हू. आमी संवसार वचच्या पयलीं आमकां कितें जाय तें तयार केलां आनी मागीर मनशाक वचला. ओके, आतां मनशान म्हणूं येता देवा कॉलगेट खंय आसा सकाळी उठून. उदीक खंय आहा तोंड म्हणून येता. दी म्हाका उदीक दी म्हणून येता. तो म्हणटा अरे तुका सगळें प्रोवायड केलां न्हू हांवें. सकाळी उठून तुका कितें जाय ब्रश करूंक जाय सगळें प्रोवायड आहा न्हू. टूथपेस्ट नाजाल्यार पानां तरी आहा न्हू दांत घासपाक. आदी लोक पानांनी घासिनासलो. चुलीचे इंगड्यान घासिनासलो. जेवण ऑलरेडी तयार केलें म्हणटा न्हू. तो तोंड धुवंक जाय कितून तरी तूं तोंड धुव येता न्हू. हांव परत मागतली. देवा कांयच ना मरे हांगा तोंड धुवंक कितून तोंड धुव. पूण अरे आपण तुका ऑलरेडी तयार करून दवरला. मागतले आमी. You already provide us. No, how can we ask again and again? We can ask with the thanksgiving. Already given you. Thank you, Holy Spirit. आमी जेन्ना आमचें घर बांदतालीं, जेन्ना हांव पोर्टासून येयली तेन्ना सगळीं जाणां म्हाजी फ्रेंड्स, कलिग्स आनी फ्रेंडां सगळीं, इवन माय रिलेटिव्ह, दे told us to ask for the money. If you need, ask for the money. So we didn't have time. Means we have money when we built a house, when we was before marriage, mother place. So we didn't ask anybody. Why? We didn't ask. They told me no. Ask for the money. But you already have, so why you're going to ask? Same thing. You understand now? We already have. Even the God said, ask, but you already have, no? What are you going to ask? आमी घर बांदताली तेन्ना घर बांदताली आमी. आमची सोयऱ्यां फ्रेंडांच्यो आवयो आमी म्हणटाली पयशे माग घे मागून आमचेशी तुमकां केन्ना गरज आसा तेन्ना आमचे कडेन कोणा कडेन वचो नाका सगळीं सांगताली. पूण आमी घर बांदलें आनी आमकां गरज पडोंक ना पयशांची मागपाची. पूण आमी मागूंक ना. ती माग म्हटलेलें म्हणून आमच्यान मागूंक जायनासलें. सो देवान सांगलां म्हणटा आमी मागतली. कित्याक आमचे ऑलरेडी आसा. मागो येता कळटा. इवन वी सिकनेस God already written that, no? 1 Peter 2:24 already there.
Written. Now we can ask for the healing. No, now we have to claim for that. You want to thanksgiving now? Already given? You understand? It is already healing is already given. Given. Believe and think it. Yeah. Believe and receive and thanksgiving with the thanksgiving, no? Yeah, same thing. And sometimes what we do, no? We say mark, no? Seek, no? That part we didn't do. शोध म्हटला न्हू ते पाठ करीन आम्ही. नॉकिंग करता. सोदपाचें काम करता. बायबलान कितें आहा तें? सोदपाचें काम करता आमी. मागपाचें करता. धिम्यार रावून उपास म्हाजें सांगता तुका. आमकां कितें जाय आसलें धिम्यार रावून उपास आमी मागतालीं. पूण सीख करिनासली. सीख सोद म्हटला न्हू उतर तें सोदिनासली. समजली ना न्हू? नॉकिंग करताली. दारार मारताली. हे जाय म्हाका जाय म्हणून. सो यू अंडरस्टँड ना? हा देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा आमकां. सो आमी परत मागूं येता. तेणी माग म्हटल्यार आमकां कितें सांगता तो माग कितें म्हणटा तो आमकां पवित्र आत्मा. लूक 11 आहा. लूक 11 आमच्या बाबा शिकयता पळय थंयसर आहा. तुमी तुमकां उणो मागल्यार कोण निश्चय मागल्यार सोरो भितलो थंय आसा. उणो ताती मागल्यार एक दितलो. थंय तुजो वायटो बापूय जावन पासून तुका कितें जाय तें जाणा. तो पवित्र आत्मा तुमकां दिवचो ना. पवित्र आत्मा माग सांगला तेणी. कित्याक पवित्र आत्मा आमचो टिचर. तो शिकयतलो आमकां केन्ना आमी चुकता तेन्ना. हो पवित्र आत्मा तो फक्त म्हणटा आमकां पवित्र आत्मा माग. हे संवसाराची गरजो न्हू. तुजे कडेन तो पवित्र आत्मा आसा सगळें अंडरस्टँडींग मेळटा तुका. आमकां सांगला मग कितें सोद म्हणून. तुका उणो मागल्यार तुका ताती मागल्यार वेची दितलो काय देव. निस्तें मागल्यार सोरो भितलो काय म्हणून थंय तें. सो देवाक आमी देव आमकां सांगता पवित्र आत्मा मागा म्हणून. कित्याक आमी जेन्ना पवित्र आत्मा मागता न्हू आमकां सगळें अंडरस्टँडींग गावता हांगा कितें करूंक जाय तें मागपाचें. सो मेनवार एक टेस्टिमनी शेअर करता. एक भुरगो भायल्या गांवांत शिकतालो. बरो शिकोवंक गेल्लो. इंजिनियर शिकोवपाक गेल्लो. आनी बापायक म्हणटा तो पयशे धाड. बापायन ताका ऑलरेडी एकावंटान पयशे धाडले. सगळे जाले तेजे. आतां भुरगो म्हणटा तो बँकेन वचून घेवन यो. तेन्ना ATM कार्ड बी नासलें खंय. ATM मशीन नासली. सो तो बँकेन गेलो आनी मॅनेजराक सांगलें म्हाजे 1 लाख धाडले ते बापायन दी म्हणून. दितलो? दितलो पयशे? लूक 11 लुकान 11 आसता जाणा. सो मॅथ्यू 7:9 ओके वाचा पळया 9 to 11 मागीर आमी टेस्टिमनी कंप्लीट करुया. सो आमकां कितें माग म्हटलां तें आनी आमी कितें मागता. देवान आमकां कितें माग म्हटलां आनी कित्याक माग म्हटलां तेका लागून आमकां जाणा सांगूंक जाय. कितें माग सांगलां आमकां मॅथ्यू 7:9 to 11. Luke 11:11. If you then who are evil know how to give good gifts to your children, Yes. how much more will the heavenly Father Fathers. give the Holy Spirit to those who ask Him? You know what he told us to ask? Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Konkani brother? तसेच हांव तुमकां सांगता तशेंच हांव तुमकां सांगता मागात आणि देव तुमकां दितलो. मागात आनी तुमकां देव दितलो. सोदात आणि तुमकां मेळटले. सोदात आनी तुमकां मेळटलें. दारार मारात आणि ते तुमकां दारार मारात आनी उगडटलें. कित्याक मागतात ती घेतात. सोदतात ती सोदता तांकां मेळटा आनी दारार मागता ते दार उगडटलें. 9 to 11 वाचून पळय. मासळी मागतले आपल्या भोवता मासळेचे सुवातेर एक सोरोप दीत असतो. तुमचे मध्ये कोण बापूय आसा काय? कितें म्हणटा नुस्तें तर मासली मागात आनी ते सुवातेर एक बापूय सोरोप दीत काय म्हणटा तो. तसले मदीं तुमचे कडेन कोण आसा एक बापूय आसा असो विचारता तो. ताती मागीत जाल्यार कोण ताती मागीत जाल्यार बापूय ताका बापूय ताका वेचू दीत काय.
वायटोळ बापूय जावन बसून ये ना नेक्स्ट लाइन ही वाईटही जावून तुम्ही वायटोळी जावनी तुमच्या भुरग्याक तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू देऊन तुम्ही जाणत जाल्यार बऱ्यो वस्तू दिवंक तुम्ही जाणो जाल्यार त्यावर तितलो अधिक तुमचो सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्यान पवित्र आत्मो दिवचो ना. तुमचो स्वर्गीचो बापूय आपल्या लागीं मागताना आमी कितें मागोवंक जाय आमकां सगळ्यो वस्तू दिल्ल्यो आसा ते कशे घेवंक जाय तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो कशें हें करूंक जाय तुमकां म्हणटा पवित्र आत्मा बापूय म्हणटा स्वर्गीचो तुम्ही जर माझ्याशी मागल्यार तुमकां पवित्र आत्मा हांव दिवचो ना आमकां दितलो न्हू सो गरज आमकां कोणाची हे संवसारांत हे गरजांची न्हू बरें सांगताले कितें नेसतले कितें हुस्को काडू नाका म्हणटाले न्हू कितें नेसतले कितें खाताले तेंचो हुस्को काडू नाका म्हणटा सांगता न्हू सो कोणी काडटा हुस्को हांवें कित्याक काडटा काय हुस्को तो सांगता आमकां तुम्ही फक्त पवित्र आत्मा मागा आनी तो तुमकां कसो हुस्क्यांसून भायर काडूंक जाय तो तुमकां शिकयतलो कित्याक पवित्र आत्मा माग म्हणटा तो आमकां शिकयतलो न्हू जॉन 14:26 पळोवया आमकां कित्याक माग म्हणटा तो पवित्र आत्मा आमकां आतां ह्या संवसारान आमी पवित्र आत्मा कित्याक मागोवंक जाय तो सांगता कित्याक मागोवंक जाय आमकां पवित्र आत्मा तुम्ही जाणा हांव पवित्र आत्म्याचे फाटी येता हांव हे टॉपीक म्हाजें नासलें सो देजू कारगा हांव उबें रावलें तेन्ना ते टॉपीक येयला सो हेल्प करा म्हाका थँक्यू म्हाका पवित्र आत्मा हेल्प करता सॉरी सो कितें म्हणटा जॉन 14:26 न्हू या But the advocate, But the advocate, the Holy Spirit, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my name, will teach you all things and will remind you and all things and remind you of everything of everything I have said to you. I have said to you. एडवोकेट म्हणल्यार पवित्र आत्मा आमकां देवान दिलेलो आसा जाल्यार कोंकणीन पळोवया पूण बाप म्हजे लागीं नावी तुमकां धाडटलो तो शरारती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या मनान हाडटलो कित्याक आमकां पवित्र आत्मा मागोवंक लायला देवान कित्याक लागला तो आमकां सगळें शिकयतलो सगळें सांगपी म्हणूंक ना तेणी सगळें म्हणजे तुका कितें जाय संवसारीक जिवितांत ओ देवाच्या राज्यान कितें जाय हे सगळें तुका शिकयतलो कशें हें करूंक जाय तें आनी तो आमकां उडासाक हाडटलो जे कितें आमी शिकला ते पासून आमकां उडासाक हाडटलो आतां कोण उडासाक हाडटा हांगा उबें रावला ते पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्म्याचें काम इवन संवसारी म्हणटा न्हू एक बायल सांगताली एक भयण लॉकडावनाच्या टायमार म्हणटा घोवान आपणाक म्हणटा इतले पयशे ताका मेवले ते दिल्ले आपणें देवाक सांगलें कितें इतले पयशे आहा ते पयशे म्हाका आख्खे लॉकडावन हो आमच्या फॅमिलीक हे करून हे पवित्र आत्म्याक सांगलें म्हणटा तूं म्हाका शिकय हे पयशे कशे स्पेंड करूंक जाय ते ह्या टायमाचेर इतलेच आसा आपण म्हणटा एक दीस म्हणटा लायक सांगना पण उरले म्हणटा पयशे कित्याक आपण कोणाक सांगलें तो शिकयतलो तुका कशें स्पेंड करूंक जाय कितें करूंक जाय कोण शिकयतलो पवित्र आत्मा शिकयतलो कित्याक तो हेल्पर एके कडेन ताका हेल्पर म्हणटा कोंकणीन म्हणटा शरारती म्हणजे हेल्पर मजतदार म्हणटा आमकां तो हेल्प करतलो आमकां जे कितें आमचेशी आसा ते पासून आमकां स्पेंड करपाक तो आदार दितलो एक भयण म्हाका रिटायरमेंटाचे पासून सांगताले आपण सांगलें म्हणटा पवित्र आत्म्याक म्हाका खबर ना हे पयशे कशे यूज करूंक जाय रिटायरमेंट टायमाचेर तूं म्हाका शिकय पवित्र आत्म्याक आनी देव सांगता तेका लागून तुमी पवित्र आत्मा मागा तो तुमकां शिकयतलो कितें आहा तें तुमकां वेवरान घालुच्या सगळें कितें करूंक जाय तो कोण शिकयतलो आमकां पवित्र आत्मा आमचें काम कितें प्रीच करपाचें हांगा तुमकां अंडरस्टँडींग हाडपाचें तुमकां जाग्यार हाडपाचें कोणाचें
पवित्र आत्म्याचे काम आमकां तुमकां मोडून घेवन एक बडी घेवन शिकोवपाची गरज ना. हा टिचरीक बीन आहा कित्याक ती शिकोवन तिंका खबर ना. आमकां हांगा खबर आहा न्हू पवित्र आत्मा शिकयलो म्हणून आमकां सगळ्यांक टिचरी बडी घेवन रावचें पडटा तांकां कित्याक शिकना म्हणून भुरगीं न्हू. आमी जाणा आमकां शिकोव आमी सांगला ते प्रॅक्टिसीक ती घालतली म्हणून आनी तांकां आदार कोण दितलो पवित्र आत्मा. समजता कित्याक आमकां पवित्र आत्मा म्हाका सांगला संवसाराची वस्तू नाका. पवित्र आत्मा आमच्या शाळेंत आमकां खंयसून हाडून दितलो न्हू संवसाराची वस्तू दिवचो ना. हा ल्हान एक्झाम्पल आतां तुमी म्हणटले ल्हान आनी हांव चिंतालें हांव घरा आसलें आमकां आतां भाजी जाय थंय तितली शॉपां बीन ना. भाजी जाय अशें म्हणटलेलें हांवें एक दीस देवा इतलीच आहा भाजी आतां नको म्हाका आतां 2 दीस भाजी जाय आनी हेची बोयल ती वेज तर कितें करपाचें चिंताली. तेच सांजे न्हू ती थंय खंय तरी गेल्लें आनी ते भाजी घेवन येयलें. पयलीं आतां मागीर सांगलेलें पयलीं आतां म्हाका जाणा रे आतां 2 दीस तेकाय जाय भाजी जाय आसली काय म्हणून हांगा कोण शॉपां ना न्हू व्हडलें घेवन वयतले आनी आतां बसपाकूय कोण ना. आनी आसा हांव पळयलां आनी काय कोणाकूय सांगूंक ना. पूण हांवें पळयलें जेन्ना म्हाजे कॉन्फरन्स क्लास आसता न्हू 9 भायर सरले जाल्यार पळय जाल्यार पोतयेन भाजी कोणी हाडली. म्हाका कळ्ळें आज घालील पळयत आत्मा तुज्या शिवाय कोणाक तरी यूज केले थंय अशें आमी बारीक बारीक हितून पळयत आत्म्याक जेन्ना सांगतली न्हू तो पळयत आत्मा आमच्या जिवितांत काम करतलोच. तेका लागून बाप म्हणटा आमचो सर्गीचो बापूय म्हणटा माग फक्त पळयत आत्मा माग पळयत आत्मा तुमकां दितलोच म्हणटा तो पळयत आत्मा. जेजू एके कडेन म्हणटा हांव बापा शिवाय येता कित्याक तुमकां शरातीप धाडूच्या. एक पळयत आत्मा आमकां गरज आसा कोणाची तरी. मनशाच्या नेकलेन रावूं येता मनशाच्या नेकलेन रावूं येता मनशाच्या नेकलेन कितें करूं शकता हेल्पर जावं. देव बसून म्हणटा जेन्ना आदमाक तयार केलो तेन्ना म्हणटा तो मनशाक एकल्यान रावूंक जायना म्हणून त्याची बळी काडली आनी शरारती केली तुका हेल्पर केलो न्हू. हा दादल्याची बोर काडून बायल एक केले न्हू आदमाची बोर कित्याक मनशाच्या नेकलान रावूंक जायना. तेका लागून तेणे आमकां पवित्र आत्मा दिला. आतां आमकां कोणाची गरज पवित्र आत्म्याची गरज. तो आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. समजता. He will be there no with you. Who? Your husband? Now he's not there. But Holy Spirit there no? Always think about the Holy Spirit. When you feel lonely, you feel the Holy Spirit is with me. Is my everything. I always do that. When I feel, I know my Holy Spirit is there with me. He will not leave me and He will not forsake me. Remember, wherever He will come. Hey, you alone. Devil one will come and see you alone, stay in this house, alone. Say, see, you can't see. My Holy Spirit is my partner. He's with me. Wherever we go, I go. He go with me. Wherever I stay, you go. Stay with me. So we want confidence in the Holy Spirit, what God has given me. He will not leave you. You will not forsake me. खबर आसा आमकां दिसता केन्ना केन्ना हांव कोण ना हांव एकलुलें हांव खंय वचोंक खंयसर. पण पवित्र आत्मा आसा न्हू आमच्या वांगडा. देवान हेल्पर दिला मुकुंदान. कोण आसा तुज्या वांगडा? मम्मी तुजी आसतली वांगडा सगळो गो हा ते सगळ्यांक ना वास कोती तूं एकलो दिल्लो. पूण पवित्र आत्मा आसलो न्हू तेका घट धरून राव कित्याक कोणाक घट धरून रावतले. तो कितें म्हणटा पवित्र आत्मा तुका आनी चडचो ना आनी सांडचो ना. He will not leave you or forsake you. तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना. कोण सांगता? पवित्र आत्मा. आनी ते न्हू पवित्र आत्मा कितें सांगता तो आपल्या उतराक सारको विश्वासी आहा तुज्या जिवितांत पळोवन हाडटलोच. हो विश्वासी जर तेका सांगता तेजे कडेन माग आनी पवित्र आत्मा आमकां दिला म्हणून सगळें दिताच आमकां. केन्ना टायम लागता? टायम सगळ्याक लागता न्हू. हॉटेलान सुद्दां ऑर्डर दिल्यार रोखडी येता. चाव दिल्यार कितलो वेळ लागतले न्हू रोखडी येता.
ही ऑर्डर पळयतात म्हाका दिला मातशें कितें तरी मदीं कितें जाल्यार लेट जाता इनकरप्टेड आमी आतां उदीक सोडटा थंय तो कचरो आहा उदीक सारकें लोकांक मेळटलें फुडल्या गांवांनी तो कचरो काडचो पडटा न्ही पयलीं थंय आमच्या जिवितांत जर आमकां कितें गिफ्ट मेळना जाल्यार खंय तरी कचरो रोखडलो आसा तो पयलीं काडचो पडटलो न्हू समजता कित्याक आमकां मेळना कितें हे बी एकदां कचरो आसता न्हू तो काडचो पडटा बोगसोणे ब्लॉक आसता बिटरनेस कोडूसान लोकांची जेलसी चाडयो करप राग बोगसोळे दिनासतना हे सगळे आमकां कितें जाता कचरो तेन्ना आमकां लीड जाता हे कचऱ्याक लागून वाट मेळना हो कचरो कोणी काडचो पडटा हांवेंच काडचो पडलो न्हू दुसरी येवन काडटलो माझ्या जिवितांचो कचरो तुज्यान काडूंक जाता दिसलो हांवेंच काडचो पडलो न्हू तेन्नाच हो फ्लो लागलो पळयतात म्हणजे आय हॅव ब्लेस विथ ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग म्हणटा तेन्नाच ते आमच्या जिवितांत घडोवन येतलें सगळें समजता हा कितें तरी अंडरस्टँड जाता कित्याक आमी माग म्हूण सांगला तो पळयतात मग देवान आमकां कित्याक तो सगळें आमकां शिकयतलो तो आमकां सगळें उगडासा काडटलो तो आमच्या बरोबर आसतलो सदांच तो आमकां सांगचोना आनी सोडचोना समजलें हा तेका आमी गोट्योर रावपाक जाय रावता आमी सगळीं गोट्योर रावतलीं हा समजता न्हू पवित्र आत्म्याक आमी गोट्योर रावंक जाय तो आमकां सोडचोना आनी सांगचोना तेच्या कडेन आमी रिलेशन दवरूंक जाय सदां काळ या अंडरस्टँड यू वॉन्ट टू बिगिन रिलेशन विथ हिम ओनली विथ होली स्पिरिट he will not leave you he will not forsake you wherever you go he go with you we don't have to worry about wherever we go last time your husband was there no Yes. I gave you Holy Spirit gave you one message no remember that message Joshua 1:9 Joshua 1:9. I will go before you Yeah. be He was courage repeating it, you know, he was repeating. yeah be not fearful Yeah. be strong and courage I will not Encourage it as it not. dismayed but I will with you wherever you go yeah that spirit no that scripture no he sent me message also same or next day or something Same day he said that. okay you gave me a confidence Yeah, he told me that to tell you. he sent me message also you gave me confidence the prophetic word I say I am not dead Holy Spirit but he said you Holy Spirit same day also he was telling me when he was after finishing same day he was telling me you gave me such a confidence for it. Not Holy Spirit. They say Holy Spirit use you. Yes. But it is from the Holy Spirit. The scripture. And he faithful too. Yeah. Holy Spirit was faithful when he was going to hospital. Yes. तो वयताना बसून तेका गोठाय आसली न्हू हॉस्पिटल वयताना Very confident. ओके Not frightened. बिकॉज द होली स्पिरिट वॉज विथ हिम नो He only was running about for himself. या Instead of me doing for him. So first time when he sit here, he was little worried. Yeah, when he came and sit here, he was worried. Yeah, The- a little bit getting off and on worried. Yeah, but Holy Spirit gave him a message. Then he was so confident. Even while going, he was thanking. Even he sent me a message same night or something. You gave me such a confidence. Not me, the Holy Spirit. That's why we were, and the Holy Spirit faithful. No, when he go to hospital also, he was faithful. Yes. He is always faithful when we faithful to His word. A lot of issues it came, you know, from the time, whether it is 24 hours before the operation. Yeah. He was going through all this, you know, like cold and cough and all. Yeah. But he kept on, you know, Change the script. yes. The Holy Spirit is faithful, and the operation was successful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So happy. लास्ट शेनवाराक हांगा येयल्लो तो मातसो हुस्को खो दिसतालो मातसो डिस्टर्ब कसो पूण पवित्र आत्म्यान तेका पळयलो आनी पवित्र आत्म्यान तेका एक मेसेज दिली तेच्या उतरांसून आपणाची मेसेज न्हू तेच्या बरयल्ल्या उतरांसून जोशुआ 1:9 भिवू नाका म्हणजे तूं भिवू नाका Do not स्ट्रॉंग तूं सारको strong and connected. तूं सारको घोटायेन बोर सुकतेन 1:9 पळय आमी थँक्यू होली स्पिरिट
काळजीपणान विरांती विनय सांगला तुका हांव रावो मुले ब्रदर तें सांग बोलिश्ट आणि थीर रोड रावो हांवें तुका सांगूंक ना विरांती विनय आणि काळजीपणान राव कित्याक तू वेता थंयसर तुजो सर्वेस्वर देव तुजी सवय आसा कोण आसा म्हजी सवय सर्वेस्वर देव म्हाका भंय आसा तेका लागून तो सांगता भियो नाका घटायन राव शक्तीन राव आनी ते म्हणटा ती स्क्रिप्चर तो उलय जालो कितले म्हणटा 24 ऑपरेशनाक वयच्या पयलीं 24 वरां पयलीं जायते इश्यूज जाले म्हणटा पूण तो स्क्रिप्चर उलयत रावतालो पूण पवित्र आत्मा आपल्या स्क्रिप्चराक सारको विश्वासी आसा आमी विश्वासी रावूंक जाय तेजें उतर घेवन आमचें फक्त एक काम कितें उतर घेवन म्हाका एक दीस रातचो फोन येयलो एक भयणीन फोन केलो ती म्हणटा काम येयला आपणाक कोणागेर घर पुसपाचें आनी थंयच रावपाचें तूं म्हाका पळयता आनी सांगता हांव तुका मातशें वखदां फोन करता राव कितें पळोवंक हांव तुका कितें दिसलें हांव गाडी कशी फ्युचर सांगता खंय दिसता फ्युचर टेलर did I future teller you no we always give the prophetic word that word you take and go wherever you want आमचें काम कितें हे देवाचें उतर जें आहा तें दिवपाचें आनी पवित्र आत्मा काम करता तुमी कोण जाणां तें उतर रावपाचें हांवें तुका उतर दिलें म्हटलें भियो नाका हांव तुजे कडेन आसता तशें ना आमी तशें आमच्यान जावंक जायना न्हू प्रोफेसी करिना आमी देवाचें हांवें तुका बाबा प्रोफेसी करूंक ना आय गेव यू वर्ड नो आनी तें कितें तरी सांगलां प्रोफेसी आमी प्रोफेसी करून आनी फक्त उतर दिता जेजू उतरच दिता जेजू प्रोफेसी करतालो तो उतर शिकयतालो आमचें काम फक्त उतर दिवपाचें तुमी तें गोट धरपाचें उतर कोणी आमी समजता हांवें सांगलें हांव तसली तुका कांय सांगूंक शकना अशें समजो नाका आमी फ्युचर टेलर सांगतली तुमकां कितें करूंक जाय बिजनेस स्टार्ट करूंक जाय तूं जें बिजनेस स्टार्ट करूंक जाय तुवें देवाचें उतर घेवंक जाय आनी स्टार्ट करपाक जाय आमी सांगची ना तुका खंय कर कितें तें आमचें काम न्हू आमी तुका देवाचें उतर तूं स्टार्ट करता बिजनेस गिव दीस वर्ड चल देवान तुका ऑलरेडी ब्लेस केला आतां तूं हें उतर घेवन जशें घे आनी भियान आसतना तो बिजनेस स्टार्ट कर 19 सो आमी तें सांगतले आमी तुका सांगची ना You won't tell anything. Perfective word. You will be successful. You will after 2 years. You will perfect 1 year. No. We will only give you word which is connected to that problem. Understand? No. So आमी even कोणी सांगता आमकां दोतोरागेर वयता ऑपरेशन करता आमी ना म्हणची ना करू तें आमचें काम न्हू तें तुजें काम ऑपरेशन करूंक काय नाका We won't say, if you're going, then take this scripture and go. Take this whatever Holy Spirit give you, just go. आमी चडशीं सांगता दोतोर म्हाका ऑपरेशन करता दोतोर म्हणनाका जेजू म्हाका नाल्यार पवित्र आत्मा म्हजो ऑपरेशन करता and go before me and सगळे ताका मायंड ऑफ क्रायस्ट दिला डॉक्टराक we will not tell don't do operation or anything medicine also we say take the medicine with the help of the Holy Spirit आमी केन्नाच सांगिना कोणा तूं वखद बंद कर ऑपरेशन करूं नाका आमी सांगतली कितें जाणा तुमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन हें वखद घेयात ब्लेस करात आनी घेयात ऑपरेशन पासून करा दोतोर न्हू जेजू म्हणून करा ऑपरेशन म्हजो कोण करता जेजू आमकां कितें करूं शकता न्हू ही कॅन डू ऑल थिंग न्हू तो कितें जावं शकता न्हू म्हाज्या लायफान आतां म्हाजो तो हेल्पर जाला ना एडवोकेट जातलो केन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आनी दोतोर जातलो यू टेक एवरी लायफ वॉट एवर वी वॉन्ट नो यू वील डू दॅट एक्ट इन आवर लायफ ऑल द टायम नॉट सम टायम सो हांव एक टेस्टिमनी सांगतलें तुका एक बापा एक भुरगो भायल्या गांवांत गेल्लो शिकपाक त्या टायमाचेर कितें मोबायल नासले एटीएम मोबायल आसले एटीएम नासले एटीएम मिशिनां बी नासली
सो बापायन ताका कितें शिकपाक 1 लाख अकाउंटान घातलो. तो वयता आनी मॅनेजराक सांगता म्हाका 1 लाख दी म्हणून. बँकेन दितलो? हा, मागीर बापायक सांगता तुजे पयशेच मेळोंक ना म्हाका, तूं म्हाका धाडूंकूच ना. बापूय म्हणटा चल तो रिसिप्ट घेवन तेजे बरय तुजें सगळें. बरयलें ते व्हरून तेजे कडेन दिलें, तेका दिलो चोखन. तो उडयलो आनी येयलो. म्हाका जाय आसलें कितें पयशे. तुजे कितें म्हाका ब्रश कॉल दिता, कॉइन दिता न्हू तो. तो थंय दिलो आनी गेलो. म्हाका पयशे जाय, हे नाका तुमचे. बापायन सांगलें तेका पळय बाबा बरयलय, सगळें नांव बीन बरयलें, टोकन घे, बस पासय आसा, तुजें नांव काडटलो तेन्ना तुका पयशे येतले. मागीर गेलो आनी तेका पयशे मेळ्ळे. बापायक कितें म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच तुवें म्हाका पयशे धाडले. बापायन तेका केन्ना पयशे धाडलेले? एडवान्सान धाडलेले. धाडलेले. पूण तो आतां थँक्यू केन्ना म्हणटा? तेका समजणी येयली तेन्ना, अंडरस्टँडींग येयलें. आमकांय आतां देवाच्या उतराची म्हाकाय जायती वर्सां लागली देवाच्या उतराची, देवान म्हाका ऑलरेडी ब्लेस केला म्हणून थँक्यू म्हणपाक. हांव आतां म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका ऑलरेडी बिफोर आय कम टू द वर्ल्ड ही ऑलरेडी ब्लेस मी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ. अंडरस्टँड? हा, आमकां आतां कित्याक कळ्ळें? आमी ती समजणी घेतल्या म्हणून आमकां कळ्ळें देवान ऑलरेडी ब्लेस केला म्हणून आमकां बिफोर द फाउंडेशन. त्या भुरग्या भाशेन बापायक भुरग्यान बापायन तेज्या भुरग्याक ते पयशे एडवान्सान धाडलेले, पूण तेणी ते फॅसिलिटी करूंक ना. तेणी तेका समजणी मेळोंक ना कितें करूंक जाय बँकेन वचोन. तो वयतालो बँकेन, येतालो वयतालो, तेका पयशे मेळटले. थंय कितें करूंक जाय? रिसिप्ट बरोवंक जाय, अकाउंट नंबर बरोवंक जाय, डेट घालूंक जाय, सिग्नेचर जाय, सगळें जाय. तेन्नाच तुका पयशे मेळटा न्हू. या तेका लागून तो बापाय तेन्ना मेवळ्या तेन्ना थँक्यू. बापूय म्हणटा अरे तुका हांवें केन्ना धाडलेले पयशे, तूंच चुकलें ते करपाक. सगळ्या बँकेचे शिकोवंक नाय मरे तूं. आमी हे देवाचें उतर शिकोवंक ना म्हणटकच आमी कितें म्हणटा माग 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 करता न्हू आमी. करिना आमी माग दिरे दिरे देवा म्हाका दिरे, तुका दिसना रे हा प्रॉब्लम ना ती म्हणटा न्हू आमी. कित्याक आमकां त्या भुरग्या भाशेन तेज्या बापायन पयशे धाडले, तेका केन्ना धाडले तेका खबर नासलें कशें काडूंक जाय ते. तशेंच आमकांय खबर ना हे देवान बरयलां उतर तें आमकांय खबर ना कशें घेवपाक जाय तें. समजता? कशी आमची चुकता ती आमी कित्याक आमी माग 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 करता? आमकां अंडरस्टँडींग ना. त्या भुरग्याक अंडरस्टँडींग नासलें कशें पयशे काडूंक जाय. बापान ऑलरेडी दिल्ले ते कशें काडूंक जाय. तो बापाय कडेन मागत आसलो पयशे धाड मरे म्हाका, पयशे धाड मरे म्हाका म्हणीत आसलो. कित्याक? समजणी ना म्हणून न्हू. आमकां ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांगता. तुमी जाणा सोवर एंड सीड. एक शेतकारी शेव ओंपता ती पयली बी म्हणटा ओपली, सुकण्यान येवन रोखडीच येयली. कित्याक येयली? जमनीचेर पडली म्हणून. कित्याक येयली म्हणले ब्रदर? वाटेर पडली म्हणून. समजणी ना म्हणून. पयली बी कित्याक करता ना समजणी ना. ते आतां एक चेड्याक पयशे धाडल्या म्हणून समजणी ना म्हणून तेका खबर ना ते हाडूंक जाय म्हणून, कशें काडूंक जाय. तशेंच आमकां ही वाटेर पडली ती बी कशी दवरूंक जाय आमकां काळजान ती समजणी ना. समजणी नासली न्हू बियाची. आतां आमकां गॉड हॅज ब्लेस अस विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आमकां पयलीं समजणी नासली. आमी मागताली. इवन आमी जिबेचे देणे जाय जाल्यार मागा नासली. गिव मी गिफ्ट ऑफ टंग, गिव मी. बट गॉड हॅज सेड ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग बिकॉज वी डोंट नो अंडरस्टँडींग अबाउट द गॉड हॅज ब्लेस अस. That understanding we don't know. That's why the birds come and eat that seed. Yeah. Now we got understanding. Now we won't ask, give me the gift of tongue. You will ask now? No. आमची पयली बी कित्याक साडली म्हणटा? रोखडीच येयली सुकण्यांनी. कित्याक येयली रोखडीच? आतां सांगला. आनी हे वोपारची तर समजणी ना आमकां. ही वोपार दी 4 बियाची, 4 सोळ, 4 जमणीची, 1 बियेची. तर आमकां समजणी ना जाल्यार आमकां कांय समजणी येवची ना म्हणटा तो बायबलांतली. बायबलांत जेजू सांगता. सो पयली बी आमची कित्याक सोडून येयली? समजणी ना आमकां ह्या देवाच्या उतराची. देवान आमकां सांगला सगळ्या आत्मीक ज्ञानांनी आमकां बोलला
आता जर आमकां आत्मीक देण्याचे गिफ्ट ऑफ टंग जाय, जिबेचे देणे जाय जाल्यार आमी मागतली? आता मागतली ना, पयलीं आमी मागताली, कित्याक आमकां समजोडी नासली देवान आमकां सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ला म्हणून. ही समजोडी नासली म्हणून आमी माग माग मागताले गिफ्ट ऑफ. थोडी म्हणटा आपूण कितले वर्सां जाले म्हणटा जिबेचे देणे मागताली. आमकां समजोडी ना. देवान आमकां ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंगान बोल्ला. 4 सांगता बिफोर द फाउंडेशन. एफिजियन 4:3 and 4 सांगता बिफोर द फाउंडेशन गॉड हॅज ब्लेस्ड अस. हांव संवसारान येवच्या पयलीं, ह्या संवसारान बुदयाक घालच्या पयलीं देवान सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोललेले आसा म्हाका. आसा न्हू 1:4. बिफोर द फाउंडेशन इट इज माय बर्थ रायट. ही गिफ्ट ऑफ टंग म्हाजो जल्माचो हक सारको आहा. हे जिबेचे देणे न्हू म्हाका जल्माचो हक आसा हो म्हाजो. देवान म्हाका ही बुनयाद घालच्या पयलीं देवान म्हाका दिलेले आसा न्हू. आमी बोललेले आसा आमकां मागपाची गरज ना, कित्याक आमकां खबर ना, हे अंडरस्टँडिंग ना आमकां. म्हणून देवसार येवन ती बी आमची चोरून व्हरता, समजोणी ना म्हणून. एफिजियन 1:3-1:4 मेळोंक ना. बुनयाद घालच्या पयलीं देवान आमकां सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोल्लें. संवसार संवसार रचच्या आदी त्याने क्रिस्ता सवे आमकां माय मोगान वेचून काडली. संवसार रचच्या पयलीं पातका विणे रावपाक न्हू. पवित्र आनी पातका विणे रावच्या त्याचे मुखार आसो आमी त्याचे दोळ्याळे फक्त ते मोहिमेची कीर्ती करू. जेजू क्रिस्ता सवे आपली आपणाची भुरगीं आमी जावची म्हणून आदी फुडेंच तेणी ठराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. इश्ट त्याची मोगान येवजण आमचे सवे. प्रिती वर्ताचे उदार सवे उदार मोगाचे हे तेणे फुके आमकां फावो केले. आमकां कितें आत्मीक देणे कितें तरी कोर्स करचे पडले, माथ्यार बारो घेवचो पडलो, कितें तरी काम करचें पडलें आमकां. फुके देणे दिले, जिबेचे देणे सगळे आत्मीक देणे आमकां फुकट दिलेली आसा. आमकां फक्त सोत मानूंक जाय आनी घेवंक जाय. हे म्हाजें बर्थ रायट, हे म्हाजे जल्माचो हक. हे जिबेचे देणे म्हाजो जल्माचो हक आसा. म्हाका सोत मानूंक जाय. जे कितें बरयला ते मागपाची पासून गरज ना. सोत मानूंक जाय, रोखडें येतलें. कोणाक जिबेचे देणे ना. तुम्ही एका ल्हान भुरग्याक पळयला आवय बापाय कडेन कशें उलयता ते. हाय माम म्हणटा. स्वता 5-6 म्हयन्याचे भुरगे हाय माम म्हणटा. हाय डॅडी कितें म्हणटा. ते म्हणटा ते आवय बापायक समजता न्हू. बाबा दादा कितें म्हणटा. मागीर आवय म्हणटा बाबा यू वॉन्ट दुदू स्लिपींग टायम न्हू. तुका आतां दूद जाय, न्हिदपाचो टायम. ते बोलबोट्टा ते कळटा. तशेंच आमी आमच्या बापायच्या सोर्गीच्या बापाय कडेन आमी सारकी ल्हान भुरगीं आमी कितें उलयता ते म्हाज्या बापाक कळटा न्हू. जिबेचे देणे सोर्गीच्या बापाक कळटात आमच्या. सो आमी कितें उलय बाबा रबा 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 शिखा रा ही अंडरस्टँड. आनी ही भाशा फक्त देवूच समजता आमची. देवाकूच खबर आहा. हे जिबेचे देणे आत्मीक देणे देवाक खबर आसा आनी कोणाक कळना. आनी तेका अंडरस्टँड जाता. जशें आवय बापायक अंडरस्टँड जाता न्हू, तशें तेका अंडरस्टँड जाता हे जिबेचे देणे. समजता. सो आमी उलोवपाक जाय. आनी एक म्हणजे बरी बेस्ट खबर म्हणजे देवचाराक कळना. बेस्ट एंड बेस्ट खबर म्हणजे देवचाराक हे अंडरस्टँड जायना. बरी खबर न्हू.
जिबेचे तेणे उलयता तेन्ना आनी जेन्ना आमी जिबेचे तेणे उलयता तेन्ना आमकां आमी एडिफाय करता 1 Corinthians 14 चॅप्टराचे सगळे आहा जिबेचे तेण्याचे जेन्ना हांव प्रीच करता ते सगळ्यांक शिकोवंक जाय सारकें जिबेचे तेणे सगळ्यांक कळना समजता प्रिचींग करता न्हू ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड ते सगळ्यांक अंडरस्टँड जाता 1 Corinthians 4 I think 4 he edified ourselves myself ते म्हाका घोटायेन बोलता हे देवाचे जिबेचे देणे म्हाकाच घोटाय हाडटा म्हाकाच जर आमी वचपत खंय दिसता जाल्यार आमी कितें करचें पडलें जिबेचे देणे उलोवचें पडलें एकदां आमकां वचपत खंय दिसता न्हू आमी कोण ना आदार ना तेन्ना जिबेचे देणे उलयत राव जायते मोबायलाचेर येता जिबेचे देणे 14 हो पळय 3 Thank you, Jesus. Oh. Those who speak in tongues build up themselves, but those who prophesy build up the church. Yeah. They're speaking them, build up themselves and prophesy for others. Yeah? Now I'm prophesying. You understand, no? If I stand here and gift of tongue, I use the gift of tongue. Anybody understand now? It's only edifying me. When I'm speaking the gift of tongue, only edify me. When I'm prophesying others, you can understand. And 14, same chapter 14. Yeah. For if you pray in tongues, my spirit prays, but my mind is unproductive. My mind is unproductive. माझं बोट एक काय समजा नाही जेन्ना हांव जिबेचे तेणे उलयता तेन्ना भार घालूंक जाय हांव कितें उलयता काय हो भार घालपाची आमकां गरज ना समजता जेन्ना आमकां जिबेचे तेणे उलयता तेन्ना आमकां दिसता न्हू हांव कितें बडबडटा काय कोण कितें म्हणटलो काय म्हाका दिसता न्हू तेन्ना मायंडाक कांयच खबर ना आतां रोलिंग येयला न्हू रोलिंगाकूय ते ओतम्याचीच भास ती रोलिंग लायनाचे आयकलां तुमी टिचींग समजलां न्हू तुमकां दादा जाणा न्हू Yeah. ती ओतम्याचो एक आवाज काडटा आमी ओतम्यान आनी तो बीन बापायक कळटा समजता आमच्या मनाक काय हें करपाचें इवन आमी रोल करता पोटांसून तेन्ना सुद्दां आमी मनाचेर तर बोट घालूंक जायना कित्याक ते ओतम्याची भास ओतमोच जाणा बापूच जाणा तोय बीन भास रोलिंग करता तेन्ना 14, 18 same chapter. I thank God that I speak in tongues more than all of you. 17 पोया 17 is, for you may give thanks well enough, but other person is not built up. ओके 14, 18 कितें सांगता 14, 18 म्हणटा, I thank God that I speak in tongues more than all of you. more than all पाऊल बरयता हे लेटर पाऊल सांगतात आपूण तुमच्या सगळ्या परस Basically. चड जिबेचे तेणे उलयता मनशा कडेन म्हाकाय 21 लायन आपूण मनशा कडेन थोडी उतरां उलयता कोंकणी 5 उतरां काय कितें बरयलां आनी इंग्लिशीन 21 म्हणटा, in the law it is written, by people of strange tongues and by the lips of foreigners, I will speak to this people, yet even then they will not listen to me, says the Lord. 20 verse 20 boy 20 brothers and sisters, do not be the children in your own thinking, rather be infant in evil. थँक यू जीसस ओके In thinking, तो पावलो म्हणटा आपूण तुमच्या परस चड जिबेची दाण्यान उलयता आनी एके कडेन हो म्हणटा आपूण थोडीच उतरां उलयता मनशा कडेन पूण ओतम्यान आपूण चड उतरां उलयता 19 ओके ओके yeah, nevertheless, in the church, I would rather speak 5 words आं with my mind in order to instruct others. Yeah. Also, then
10,000 words in a tongue. 5 उतरां उलयता कोंकणी थोडी आसा न्हू कितली पळय कोंकणी 19 लायन 14 19 चार पळय वाच पळय लायटीन हय तरी भावा बहिणीचे बा भयणीच्यो सगळे सगळे शिकवण दिवचे पासून शिकवून दिवचे पसत मोठ्या गिन्यानान मोज्या गिन्यानान चारूय उतरां चारू उतरां उलोवन उलय इंग्लिशीन 5 वर्ड आनी 4 कोंकणीन उलोवन हांव खुशी जातलो आसलो. हांव खोशी जातलो आसलो. तो म्हणटा आपूण हजारांनी उतरां गिफ्ट ऑफ टांगान उलयता इंग्लिशीन 5 आनी कोंकणीन 4 उतरां आपूण ही संवसारा उतरां उलयता. समजलें आमी कितली उतरां उलयता थोडी न्हू आमी कितली उतरां उलयता संवसारांची उतरां आनी गिफ्ट ऑफ टांग देवाशी कितली आमी उलयता. आनी पावलो कितें करतालो देवाशी खूब उलयतालो म्हणून तेणी कितें केलें चॅप्टर कोणी बरयला चड अंडरस्टँडींग कोणी दिला आमकां होली स्पिरीट टू पावलो न्हू पावलून चड चॅप्टर बरयलेले आसा ही हेल्प होली स्पिरीट हेल्प हिम बट पावलून ते अंडरस्टँडींग घेतला कित्याक तो जिबेचे देणे चड उलयतालो आनी संवसारी उतरां 5 नाल्यार 4 उलयतालो. आमचे ऑपोजीट जाला आमी कितले उतरां उलयता 1000 वर्ड वी स्पीक इन द क्राउड 4-5 वर्ड इन द टंग सारकें न्हू या इट्स ट्रू न्हू वी आर डुईंग दिस न्हू 4-5 वर्ड इन अ गिफ्ट ऑफ टंग another word 1000 word In public. तू कितें करता कुंदन कितली उतरां उलयता देवाशी आनी कितलो वगत म्हणटा म्हाका भंय दिसता आतां म्हणिना थँक्यू जिजस आनी कितली उतरां अशी म्हणजे संवसारी उलयता मनशा कडेन कितली उतरां उलयता चड काय देवाची चड उलयता. थँक्यू जिजस आतां पयलीं मनशा कडेन कोण उलयताले आतां आतां आनी चेंजीस आहा तुजे मोदीक जेन्ना जॉन्सनान सांगलें तें खूब उलयताले प्रचार केल्या फरक आसलो म्हाजे कडेन आसा आसा अजुनूय आसा फरक कित्याक देवाच्या उतरान येयला मुगो कहो येयला देवाच्या उतरां हां आतां देवा कडेन चड उलयता आतां तूं चड प्रिचींग करतली जेन्ना देवाचें चड उलयता न्हू तेन्ना आमी चड प्रिचींग करता देवाशी उलयता पळय ती पावलो पळय देवाशी उलयतालो चड तेणी प्रिचींग केला बुकाचेर सगळें बरोवन दवरलेलें आमी तें शिकयता आतां हांगा समजता आमीचे चड उतरां कोणा कडेन जाता मनशा कडेन न्हू हांव म्हणिना उलोव नाका म्हणून तुमी घरा वयच्यान आनी मनशान ते सिस्टरीन सांगलां मनशा कडेन उलोव नाका म्हणून दुसऱ्या चॅनलाक म्हाका पळोवंक येतले लोक उलोवंक जाय थोडे हां आनी एक स्क्रिप्चर पळोवया जेम्स 1:19 पळोवया कितें म्हणटा तो जेम्स जाकोब तुमी आतां उलोव नाका मनशान जाल्यार आमकां म्हाका म्हणटले उलोव नाका सांगला म्हणून आमी उलोवची ना उलोवंक जाय चड न्हू बरी उतरां उलोवपाक जाय 1:19 Know this, my beloved brethren, let every man be quick to hear, slow to speak, slow to anger. कितें म्हणटा एवरी मॅन क्विक टू स्पीक स्लो टू एंगर आमी कितें करता कोंकणी तुझ्या प्रीतीच्या भावावयलो मोठ्या प्रितीच्या बाबळीनो असो तुम्ही विरास्त राहा. आजो तुम्ही उगडास करात हेजो आम्ही सगळी आमी सगळी ऐकून सुटसुटीत रावची. कितें करूंक जाय आमी आयकून सुडसुडीत रावंक जायी उलोवन न्हू आमी उलोवन सुडसुडीत आहा सारकें न्हू आयकून आमी सुडसुडीत रावंक जायी आनी उलोवपान आणि राग दाखोवपान कोण उलोवपान आनी राग दाखोवपान
आमकां उतावळार आसची न्हू, आमकां उलोवपाक न्हू चड उतावळार नासची ना, आसूंक जायना. स्लो टू स्पीक म्हणटा न्हू इंग्लिशीन, क्वीक टू लिसन. कोंकणीन सांगता आमकां चड उलोवपाक आमकां उतावळी, वा 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 केन्ना उलोवंक मागले बडा 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 करून. आयकून सुटसुटीत रावंक जाय आमी, रागानूय नाका, रागूय रोखडो येता न्हू आमकां, कूल करूंक जाय रागान. रागान पातक करूं नाका म्हणटा न्हू देव आमकां, बरयला न्हू पावलूनच बरयला, रागान तुमी चड पातक करूं नाका. हांगा सांगता तो रागानूय तुमी उतावळी आसचे न्हू आनी उलोवपी आसचे न्हू, स्लो टू स्पीक. आतां पावलो कितें म्हणटा, आमी पयलें 1 Corinthians 14:19 पावलो म्हणटा आपूण 4 कोंकणीन 4 बरयला, हांगा 5 नाल्यार 4 उतरां आपूण संवसारा मनशा कडेन उलयता आनी बाकीची 1000 लोक जिबेच्या देण्यान उलयता. तेजे डिफरंट पयलां तुमी तेजे लायफ, तेचे पावलूचे लायफ. जरी आमी पावलू भाशेन जातले आमी जिबेचे देणे कितले उलोवपाक जाय. हे आत्म्याचे गिफ्ट, इवन रोलिंग आत्म्याचे गिफ्ट आमी देवाचे उलोवंक जाय न्हू. चड आमी उलयल्यार चड आमकां देवाची जाणवा येतली, आमकां देवान दिलेली आमकां ती उगडापय जातली. हिडन सिक्रेटार म्हणटा लिपोवन आसलेले गूड न्हू किंगडम ऑफ गॉड, ते आमकां ओपन जातले, ते उगडापय जातले जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता पळय तेन्ना. पावलूक केन्ना जाले तेन्ना एक भयण सांगताले, एका गांवान म्हणटाले सीस वयताले म्हणजे तेंच्या फुड्यान न्हू लोक तेंचे हे आसले टीम मेंबरां वयतालीं आनी जिबेचे देणे उलयतालीं. आनी तेन्ना तेंचो पास्टर येतालो, आपूण बार्रां सगळीं बोन जातालीं, म्हणजे इतलें एनॉयटींग आसतालें म्हणटा, कित्याक ती पयली ग्रावंड वर्क करताली थंय वचोन. आनी जेन्ना ती व्हडली सभा जाताली म्हणटा तेन्ना म्हणटा इतलें एनॉयटींग फ्लो जातालें. आदी एनॉयटींग म्हणटा सगळीं ते मातशें सगळीं बार्रां बिर्रां बोन देवाचें उतर परगोटूंक लागताले. कितली सिकनेस म्हणटा सोमतें थंयच्या थंयच बरी जाताली. कित्याक एक गिफ्ट ऑफ टांगाचे एक गिफ्ट आसलें म्हणटा हें, आजुनूय आहा. पूण आमी आतां कितें केलां, संवसारा वांगडा चड उलयता आनी देवा वांगडा थोडें उलयता, त्यो मिलाग्री आमी पळोवंक शकना. आमी पळोवंक शकना न्हू आमचे फॅमिलीन जावं आमच्या मदीं, कित्याक जाल्यार आमी संवसारा वांगडा चड उलयता, देवा वांगडा उलयना. तें एनॉयटींग आमकां येवंक जाय न्हू, तें आमकां मेळना. कित्याक आमी जिबेचेर जावं रोलिंग करपाचें बंद केलां देवाचें उलोवपाचें. हांव म्हणिना तुमकां, हांव म्हाकाय म्हणटा. सो तें एनॉयटींग कशें फ्लो जातलें देवाचें. पावलूचे जाणां हायडणांक बसून हात लायल्यार ते कोणी मेळटाले न्हू, किचनान कामाक करतालो न्हू तो. सावळी पासून पडल्यात, पिटराची सावळी पडल्यात. म्हणजे कित्याक ते चडशे देवाच्या भितून देवा कडेन उलोवन ऑक्युपाय आसले. आमी कशी ऑक्युपाय आसा. आमी कशी ऑक्युपाय आसा. आमकांच आमी क्वेश्चन करूंक जाय, हांव कशी म्हाजो वे कसो हांव सारता काय. हांव देवान दिलेले म्हाजे 24 वरां हांव कशें सारता काय. आत्म्यान संवसारी जिवितान कशें आमी सारता काय आमकांच एक लाख दिसपट आमी क्वेश्चन करून विचारपाचें. हें एनॉयटींग त्या देवान दिलेलें आसा. स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस. गॉड हिमसेल्फ हॅज anointed us to give, set the prisoner sealed, give the sight to the blind, open the ear. सगळें दिलेलें आसा तें आमचें कित्याक जायना. क्वेश्चन मार्क, कित्याक जायना. Okay, one point is belief. We are not spending the time with the Lord. पावलो सांगता कितें, so 1000 word with the gift of tongue. How many time he spent with the Lord? 4 or 5 वरां म्हणजे संवसारी उतरां. बाकीचो टायम खंय घालता तो 20 वरां.
20 वरा. Speaking tongue. Oh, also rolling anything. In tongues of spirit of tongue. So ते कसले देणे तो आत्म्याचे देणे तो यूज करतालो. 24 वरांतली 20 वरां देवाक दितालो. आनी तो पळयतालो कितले तेच्या फाटल्यान कितें कितें पेखोवणी जाता. तेची पेखोवणी चड दिवंक ना, पूण तेजें प्रिचींग चड दिलां. प्रिचींग आसा, पेखोवणी आसात, आसूंकूच जाय. सो आयज आमकां एक देव उलो मारता, म्हाका सुद्दां उलो मारता देव ह्या प्रिचिंगा. आमी शिकता, वी आर लर्निंग. सो म्हाकाय देव सांगता पावलूची शिकवण घे. पावलो मनशा कडेन कितलो उलयतालो, कंपेर कर तूं कितले मनशाचेर उलयता. म्हाका कशें न्हू. चड वेळ मनशाची, देवाची कितलो 5 वरां, 5 ते 4. कितें शिकता आमी. क्वेश्चन मार्क येयला आमच्या हांगा. कितें करपाचें आतां फुडें. आन्सर आहा आमचेशी. स्पेंड करतली टायम आमी. Spend more time with the Lord. Yeah, then you will say it. Yourself will change in yourself. हांवें एक भयण सांगलें आपूण 14-16 वरां पासून गिफ्ट ऑफ टंग देवा वांगडा स्पेंड केला. आनी आतां ती सगळी हिलिंग मिनिस्ट्री बीन तेची चालू आहा. कित्याक तिणें टायम चड देवाक दिला. टिचींग आयकताले जिबेचे देणे. ताका लागून देव म्हणटा आमकां चड उलोवं नाका, चड आयकात आनी शिकात. केन्ना आमी उलयल्यार शिकता काय आयकल्यार शिकता. केन्ना आमी शिकता ऐकायला काय उलयल्यार. ऐकायला आतां आमकां देव कितें सांगूंक सोदता आमी. आमकां आतां चड आयकात म्हणजे चड शिका आयकून, आनी उलोवं नाका चड. रागूय चड दवरूं नाका. आमकां राग येता न्हू. रागान पातक जाला ते जाणा तुमी. रागान कितें जाता तें म्हाका खबर आहा रागान कितें जाता तें. खूब वर्सां पयलीं हांवें रागान एक डिसिजन घेतलेलें, घर सोडपाचें. राग निवाळो खंय वयतली परत. ताका लागून रागान डिसिजन घेवं नाका. रागान डिसिजन घेवं नाका. ताका लागून देव म्हणटा एफिजियन्स 4:26. be angry, Being hungry, but angry. do not sin. Do not sin. Do not let the sun go down. Do not let the sun goes down Go down on your anger, on your anger, and do not make room for the devil. and do not Make room for the devil. The thief must give up stealing rather than labor and work honestly with their Thief, own hands, so as to have something to share with the needy. Okay. कितें म्हणटा ना बरं रागा राग तुमकां येतलो. कितें म्हणटा. आमकां कोणाक राग येयना हांगा. Yeta. राग येयना. कोणाक राग येयना. हात वयर करा. कोणाक राग येयना. कोणाक येना. कोणाक येना राग. राग येतलोच म्हणटा आमकां. कितें म्हणटा. राग येतलोच. पूण तरी रागाक लागून रागाक लागून पातक करी नाका. पातक करू नाका. वेळ पडसर वेळ पळसर राग
राग धरून रावू नका. म्हणजे इंग्लिशीन सांगता लायक सन गोज डावन म्हणटा. हो सूर्य दोळीर पडच्या पयलीं तुवें भोगसूंक जाय. राग धरून रावू नका, रागान पातक करू नका. म्हणजे कितें जाता, देवाचे पातक म्हणजे देवाच्या उतराचे आड उडोवप वतले आमकां. राग येयलो म्हणटा देवाची उतरां भायर सरतली ना. कातरपाची उतरां भायर सरतली म्हणटा, मोगाची न्हू. सो तेका लागून देव म्हणटा राग येतलो पूण रागान उलोव नाका, रागान उलोव नाका. उलयल्यार उतरां देवाच्या उतराची भायर, देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट भायर सरतली. समजता कित्याक तो म्हणटा राग येतलोच म्हणटा. राग येतलोच, येयचो ना म्हणून सांगूंक ना, येतलो पूण पातक करू नाका. म्हणजे तुजें तोंड उगडू नाका, तोंड उगडू नाका, तोंड धांपून राव. ना जाल्यार तूं देवचाराक ना तर तुमच्या काळजात देवचाराक रीत दिसता. ना तर तुम्ही जर तुम्ही ओगी रावना आनी बोक्षी ना तुजो दीस दोळणेर पडसर, ना जाल्यार आमी कितें करतली, देवचाराक काळजान जागो दितली आमी. आनी तो मागीर मागीर तोंडांसून कितें भायर सरतलें आमच्या, तेजे उतरां न्हू. कित्याक देव बायबल म्हणटा तुज्या काळजान कितें आहा तें तोंडांसून भायर सरतले. तुज्या काळजान कितें स्टोर करून दवरला ते तूं भायर सरतलें. जर तुवें राग भरून दवरला काळजान, देवचाराक तेजी उतरां सगळीं वायटोळी उतरां सगळीं भायर सरतलीं आनी ते पातक देवाच्या उतराचे हाल. समजता, देवचाराक एक सोडप म्हणटा न्हू, म्हणटा न्हू. आमी जर ते काळजान धरून जर रावल्यार राग, देवचाराक सोयक दिलो न्हू आमी, कोणाक घेवन न्हिदले आमी? आतां आमी सोडपाक घेवन न्हिदली. रागाक घेवन न्हिदप म्हणजे आमी कोणाक घेवन न्हिदली? सोडपाक घेवन न्हिदली. सैतानाक सोडप म्हणटा आमी. आतां सोडप येयल्यार आमी घेवन न्हिदतली. आमी हांगा 1 मिनिट पासून रावची ना, हांगा सोमती भायर रावतली सोडप येयल्यार. आनी आमी रागान तर सोडपांगडा भोंवता ती घेवन, तेका काळजान घेवन बागलून बरो दवरला तो. ना बक्षी ना, म्हणजे हाडां सुद्दां बक्षीची ना, मेळ्यार सुद्दां बक्षीची ना म्हणटा. आयको ना हे, आयकोंक ना कोणी? हांव मेळ्यार सुद्दां मनशाक बक्षीची ना म्हणटा. म्हणजे तूं देवचाराक घेवन बरो रावताय, बरो घेवन भोंवताय, मेल्यार बसून कितें हालत जाली तुजी? तुजी कूड खंय वयतली? तुजो आत्मो आत्मो खंय वयतलो? ती कॉन्फरन्स क्लास आसली आनी जायते 5-7 म्हयने जाले की भयण येयल्ली प्रेयराक आमच्या. तिका हांवें विचारलें, ती राती शेअर करताली. तूं म्हटलें 10 वर्सां सोडपाक घेवन जावंक ना? ना सिस्टर, हांव सोडपाक लागला केन्ना जावंक ना म्हणटाली. हांवें म्हणलें तूं राग 10 वर्सां घेवन म्हणजे कितें घेवन रावलें तें तूं? काळजान तुज्या राग आनी कोणाक जागो दिलो? देवचाराक न्हू. देवचार कोण? देवल म्हणटा, हे सरपंच म्हणटा न्हू. पूण तो तूं घेवन न्हिदोंक नाय? ती राती सांगताली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें, ओय सिस्टर म्हणटा म्हणटाली आपूण. 10 वर्सां आमी कितलीं वर्सां तरी आसा न्हू तेका घेवन भोंवता सोडपाक, देवचाराक मी सोडपाक घेवन भोंवता न्हू. आनी मातसो पांया कडेन येयल्यार हय म्हाका भंय दिसता, आनी आत्मीक घेवन तुमी भोंवता तेका भंय दिसना ना? दिसोंक जाय न्हू भंय आमकां. ना राग येयलो तेन्ना म्हाका जालो पयलीं राग येयलो म्हाका राती. सकाळीं म्हाका कळ्ळें, जिबेचे देणे भरपूर उलयले आनी जेजूक सांगलें दीस लायफ म्हाका परत नाका, हे कालचें नाका म्हाका, आयचें फ्रेश लायफ, न्यू डे टुडे. समजता? काल बरो न्यू डे जालो म्हजो, येता मातसो. कित्याक हांवें ऑलरेडी जेजूक सांगलें आय वॉन्ट न्यू लायफ. कालचें म्हाका नाका, हे काल कितें जालां ते हांव न्हू. Yesterday, whatever happened, no, that not me.
I am a new creation today. And ask the Holy Spirit to help me. Brought this yellow. Okay, strong. जाता आमचेशी हांव सांगिना ताका लागून देव म्हणटा राग येतलोच म्हटला न्हू हा पूण रागाक कंट्रोल करूंक जाय आमचेशी आसा न्हू राग हे करूं आमी जेन्ना न्यू क्रिस्चनां वयताले न्हू काकूचो ताचा ब्रदर आसलो जिरोंग जावं राग जिरोंग जावं आनी कितें जिरोंग जावं म्हणटा न्यू वर्ड कसो न्हू जिरोंग जावं आनी कितें म्हणटा हांव म्हणटाली हो कितें म्हणटा जिरोंग जावं सम वर्ड न्हू आमकां कळना जिरोंग जावं म्हणजे राग येतलो तर थोडे आमचे कडेन आहा ते न्हू राग येवपाचो ना येवपाचो आमचेशीच आहा न्हू आं कोणाचो तो मोग करता ताचो राग येतलो मातसो फुलबकला सारको येतलो हा ताका लागून देव कितें म्हणटा आमकां कमांडमेंट कितें दिला देवजून लव वन अनदर एज आय लव यू ताका लागून तेणी मोग कोण सांगला मोग केल्यार आमकां कोणाचो राग येवचो ना येयलो जाल्यार रोखडोच निवायतलो ताका लागून जेजूय जाणा आमकां राग येतलोच म्हणून ताका लागून बरयला पूण तेणी आनीकूय सांगला आमकां राग येतलो पूण मोग करप एकामेकाचो मोग केल्यार राग येतलो मोग करूंक जाय म्हणजे कॉन्फरन्स क्लासीन एक भाव सांगतालो तेणी कितें व्हिडिओ हांवें पळोवंक पावोंक ना तो व्हिडिओ तो म्हणटालो सेल्फ्स आसता न्हू आमचे सेल्फ्स ते जिवे केन्ना तुजो राग येयलो न्हू ते सेल्फ हे जाता आनी मागीर न्हू मातशे वगतान एकामेकाक झगडटा म्हणटा तो हे सेल्स आहा न्हू आमच्या भितर ते झगडटा मागीर ते दुयेंस पिडा तेजेर स्टार्ट जाता ते झगडटा न्हू ताका लागून जेजूय जाणा सगळे आमचे तेणीच आमकां सगळे पार्ट्स आनी सगळे क्रिएट कोणी केला देवाकूच खबर आहा हे झगडटा तेन्ना म्हणटा आमचो राग जाता आनी तेन्ना आमच्या कुडीन तरेतरेची दुयेंसां स्टार्ट जाता ताका लागून तो कितें म्हणटा सदांच खुशाल रावात म्हणटा न्हू खुशाल रावल्यार कितें जाता ते खुशाल आसता आनी मोगान आसता पार्ट्स आमचे सगळे राग येयलो न्हू ते झगडो आमचो राग न्हू ते झगडटा आनी मागीर ती खंयच्या खंय झगडी जाता तेचे भितर आनी आमची दुयेंसां स्टार्ट जाता कित्याक रागाक लागून समजता जॉयफूल हार्ट इट्स मेडिसिन टू आवर बोन्स ओ फ्लॅश या सामसान आहा न्हू मेरीफूल हार्ट जॉयफूल हार्ट सामस म्हणजे तू जितले सोदूच बरी जाता तुका ते वखद तुजे कुडीक ओ हाडांक ताका लागून तो म्हणटा खुशाल रावात हांव जेन्ना वाचतालें न्हू तेन्ना म्हाका दिसतालें कितें जाणा जेजूक खबर ना हे संवसारांत कितले त्रास आहा ते ना तो सांगतलो आपलो खुशाल राव म्हणून तो कित्याक खुशाल राव म्हणटा तुमकां हांवें ते सगळें दिलेलें आसा कित्याक दुखी रावता तुमी दिलां न्हू सगळें दिलां न्हू कित्याक टेन्शन घालता काय वाय यू वरी म्हणटा तो सिस्टर सकाळी शिकयतना आमकां एक बरें हें केलें तुमी केन्ना गाडी चलयल्या वयता खंयसर एक वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून बोर्ड आसता न्हू इनकन्विनियन्स बीन म्हणून तो बोर्ड आमी क्रॉस केल्यार कितें जातलें आमचें गाडी चलयता न्हू सिस्टर तूं आनी तो बोर्ड आसा हांगा हो सिग्नल आहा रेड सिग्नल तूं ते क्रॉस केल्यार कितें जातलें तुका एक्सिडेंट जातलें आतां देवान न्हू एक सिग्नल दिलेलें आसा डू नॉट वरी म्हणून सिग्नल मारला न्हू तेणी मॅथ्यू 6:31 न्हू डू नॉट वरी आतां आमी कितें करता ते डू नॉट वरी म्हटल्यार आमी वयता दुसरे कडेन आमी क्रॉस करता ते मागीर कितें आसता न्हू जसो आमी आतां सिग्नल आहा त्या सिग्नलाचेर हे क्रॉस करता न्हू आमी ते मागीर आमकां कितें जाता ते आमकां सोदचें पडटलें जाल्यार डू नॉट वरी म्हणून बोर्ड मारला तो आमी जेन्ना क्रॉस करता ते मागीर कितें जाता ते आमच्या न्हू ते देवान ऑलरेडी सांगला देव म्हणटलो पळय तुका आपणी सांगलें हुस्को काडनाका म्हणून आपणे तुका सुकण्याचें एग्जाम्पल दिलें कितले सांगलें आपणाक हुस्को आहा तो आपणाक खबर आसा आपणे तो हुस्को म्हाका दी म्हणून सांगलो कित्याक आपूण तुजो मोग करता तो हुस्को तुजो म्हाका कळीत कर सांगलो सगळ्यांक तरी तूं हुस्को काडटा
हांव काय करू शकना आता. आपण ऑलरेडी एक बोर्ड मारलेलो हा, इनकन्व्हिनियन्स गाडी चलोव नाका सांगल्या. तो बोर्ड मोडून मोडल्या म्हणटकूच तुका फुडें कितें आतां तुजें न्हू तें. आता देवाने एक बोर्ड असो घातलेलो आसा, डू नॉट वरी. समजता, हुस्को काडू नाका म्हणून तेणी एक बोर्ड घातलेलो आसा. तो क्रॉस केलो म्हणटकूच आमचेर तेणी ऑलरेडी आमकां सांगला हुस्को आहा म्हाका दी, हुस्को आहा म्हाका सांग कसलो हुस्को आहा तुका तो. कित्याक हांव तुजो केअर करता, म्हाका तुजो मोग आसा. करता काय आमी हुस्को? हुस्को करता तेन्ना आमी क्रॉस करता ती लिमीट. जशें आमी गाडी चलयतना सिग्नल क्रॉस करता तशें आमी तो हुस्को काडलो न्हू ते आमी बोर्ड काडटा आनी आमी आमचे रास्त चलयता. समज आमी रस्त्याचे तो बोर्ड काडून आमी गाडी चलयता, फुडें कितें जाता तें आमचे न्हू वणे बिणे हाले पडले बिडले कित्याक तेजो तेंच्यांनी संवसारी रूल दवरलेलो आसा थंय वचो नाका म्हणून. देवानूय आमकां एक बोर्ड दवरलेलो आसा हुस्को काडू नाका म्हणून. समजता? देवान बोर्ड वाचूंक ना कोणी? हा, डू नॉट वरी म्हणून बोर्ड वाचूंक ना? नाल्यार आतां वाचा. मॅथ्यू 6:31. हुस्कोच काडू नाका म्हणटा तो. Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? आमचो हुस्को चडशे कितें खातली, कितें जेयतली, कितें न्हेसतली आमी न्हू. तेका लागून तेणी कितें सांगलां पयलेच आमी कितें सांगलेलें, कितें माग सांगला आमकां? पवित्र आत्मा तुका सांगतलो कितें न्हेसोंक जाय आयज तें. सिस्टर सांगताली न्हू पवित्र आत्मा आपणाक उडास करता कितें घालूंक जाय तें. हुस्को काडू नाका तेका लागून तेणी सांगलां आमकां तुम्ही कितें मागात आपल्याची? होली स्पिरीट, पवित्र आत्मा मागात. हे संवसारी वस्तू आपणे तुमकां सगळे दिलेले आसा. पवित्र आत्मा मागात कित्याक तुमकां तो शिकयतलो. कितें जेवंक जाय, कितें रांदूंक जाय, पवित्र आत्म्याक विचार, तो तुका सांगतलो आयज तुवें रांदूंक. तेका लागून तेणी सांगला हुस्को काडू नाका आनी तो सांगता पवित्र आत्मा मागात. कितें न्हेसतले पासून तूं पवित्र आत्मा तुका दाखयतलो. आयज कितें न्हेसोंक जाय तेका विचारूंक जाय. इवन आमी शॉपार बीन गेले पवित्र आत्मा म्हाका शिकय आयज कितें शॉपिंग करूंक जाय. हांव शॉपिंग करपाक गेलेली आसा. तो तुका सारकें एक्स्ट्रा कितें घेवंक दिवचो ना. कितें गरज ते वस्तू तुका हे घे आनी सारकें रिजनेबल रेटीन पासून दितलो. तूं तेजी फाटी येता न्हू. तेका लागून तो म्हणटा पवित्र आत्म्याक मागात. माग माग म्हणून संवसाराचे वस्तू मागू नाका, माग माग. एक भयणीगेर हांव गेल्ली, ती भयण न्हू खूब त्रासान आसली, त्रास खूब आसले पूण देवा इतलें देवा व्हडले त्रास न्हू तुजे. तिणे केल्ले ते खूब त्रास देवाक सकयल केल्लो. पूण म्हणटा एक दीस आपूण ब्रादरी कडेन गेले, ब्रादरीन पळयलें तेका सगळ्यां कडेन माग माग म्हणटा. आपणाक म्हटलें म्हणटा भिकारी. भिकारी जाला म्हण सांगलें म्हणटा यू आर बेगर. ती म्हणटा कितली हॅपीनेस. म्हाका त्या दिसा तेणें भिकारी म्हटलें बेगर म्हटलें म्हणल्यार आय अंडरस्टँड म्हणटा थंय म्हाजी मिस्टेक. आय अंडरस्टँड. आपणाक समजोन येयली म्हाजी मिस्टेक कितें ती. हांव सगळ्यां कडेन धांवतालें आनी म्हाका एकूय आन्सर मेळनासलो. तेणें सांगलें तूं डोंट. मागीर सांगलें म्हणटा तूं बेगारा भशेन जावना, तूं भिकारी जावनाका, वच आनी टिचींग आयकोंक स्टार्ट कर. कितल्या वर्सांनी म्हणटा आपूण सेन्सान येयलें आनी टिचींग आयकलें तेन्ना म्हणटा आपणाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. इल्ली इल्ली प्रॉब्लेमां सगळीं सॉल्व जावपाक लागली. रात आनी दीस म्हणटा आपूण टिचींग आयकोंक लागली. ते म्हणटा त्या दिसा ब्रदरीन म्हाका भिकारी म्हटलें म्हणल्यार लज दिसोंक ना म्हाका पूण आज समजलें म्हणटा हांव. कित्याक ते सगळ्यां कडेन वचून मागताले न्हू माग प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी. वायट न्हू हांव प्रे फॉर मी म्हणपाक, पूण आमी समजणी घेवपाची चड गरज आसा. बायबलान कितें म्हणटा युअर प्रेयर हॅज मेड यू होल, सेट यू फ्री. युअर प्रेयर हा युअर फेथ हॅज मेड यू होल.
तेका लागून फेथ तो येवंक जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. ते भयणीक कितें आसले गरज? प्रे फॉर मी. तिका गरज असली देवाच्या उतराची, भावार्थाची गरज असली, आणि भावार्थ आमच्याशी येवंक जाय जाल्यार देवाचे उतर जाय. तेका लागून ब्रदरीन सांगलें तिका देवाचे उतर रात आनी दीस आयक. कित्याक आयज सांगलें? फेथ येवंक जाय म्हणजे तेच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जावंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. तुज्याच भावार्था वरवीं तूं सुटका घे. आता तुज्याच भावार्था घे वच म्हणटा न्हू. युअर फेथ. So why will you say then pray for me? जेजून खंयसरूच म्हणूंक ना मागण्यांक लागून तूं बरें जालें अशें म्हणूंक ना बायबलान. मागणें केलें म्हणून बरें जालें अशें म्हणूंक ना. तुजो भावार्थ ते भयणीक गरज आसली भावार्थाची. म्हणून ब्रदरीन तिका सांगलें तूं टिचींग आयक, देवाच्या उतराचे टिचींग आयक. जसो तुज्या भितर भावार्थ येवंक लागले तुजे सगळे ल्हान ल्हान कितें प्रॉब्लेम आसले सगळे प्रॉब्लेमाची सुटका जावपाक लागली. तिने आपणच सांगला. जेन्ना हांव गेल्ली तेन्ना आमकां डायरेक्ट सांगला तिने आपणाक लॉस दिसोंक ना म्हणून. त्या दिसा आपणाक लॉस दिसप न्हू. भिकारी म्हणप म्हणजे बरें. पूण ती म्हणटा आपूण म्हणटा खोशी गेली आपणाक भिकारी म्हटल्यार म्हणून आपूण समजलें देवाच्या उतराचो इम्पॉर्टन्स. आमी देवाच्या उतराचो इम्पॉर्टन्स घेतला काय आमी सगळ्यांक प्रे फॉर मी करून भोंवता. वायट न्हू हा. पूण समजणी घेवपाची चड गरज आसा आमकां. नाल्यार आमी ते प्रे फॉर मीच करून भोंवतली. कांयच अंडरस्टँडींग मेळचें ना आनी कांयच फायदो जावचो ना लायफान. कित्याक सांगता जाणा आमकांय सांगता. पूण आमी एकदां प्रिचिंगान गेली थंय स्टडी करूंक लागली आमी तुमकां विसरतली मागणें करूंक जाय म्हणून. हांव खरें सांगता हें फॅक्ट. विसरता आमी. तेका लागून आमी कितें करता फोन येयलो तुमी स्क्रिप्चर घ्या आनी आमच्या वांगडा म्हण म्हणून. कित्याक आमी विसरता न्हू. मागणें कर म्हटलें म्हणटकू आतां एग्जाम्पल ब्रदर जॉन्सन तेका प्रे कर म्हूण सांगलें जाल्यार तो केन्ना मागणें करतलो आमच्या बसत तुमीच सांगा. तो रात आनी दीस येयता प्रीच करता. चड बरें आमी शिकलेले बरें न्हू. आतां आमी हांगा कितें करता उबी रावन आमी जे कितें शिकला ते तुमकां शिकयता तुमी तो हेच करा म्हणून. आमी पिक्चरांचेर डिपेंड रावंक नासली. हांव केन्नाच कोणा कडेन कावन्सिलींग ब्रदर जॉन्सना कडेन वचून केन्ना वचोंक ना. ते कितें शिकताले ते प्रॅक्टीस करताले. कित्याक भावार्थान आमकां सगळें मेळटा. भावार्थान सगळें कितें जाय आमकां वस्त ती भावार्थान. आनी तो भावार्थ जाय जाल्यार आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय. देवाचें उतर आयकोन भावार्थ वाडटा आमचेशी आनी त्याच भावार्था वरवीं आमकां पेकोणी मेळटा. समजता कशी पेकोणी मेळटा आमकां. तेका लागून चड गरजेचें आहा शिकप आयकप देवाचें उतर आयकप आनी त्या प्रॅक्टिसीक घालप. कितें गरजेचें आमकां उतर आयकपाचें न्हू. कंटिन्युएशन इन द वर्ड ऑफ गॉड. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. तेन्ना तुज्या भितर आसलें तेन्ना भिरांत दुबाव सगळें भायर सरतलें. केन्ना हो राग जेन्ना तूं राग येयलो देवचाराक सोयक केन्ना दिवचें ना. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसतलें पळय तेन्नाच. चड गरजेचें आहा देवाच्या उतरान कंटिन्यू रिगून रावपाचें. समजणी हा घेता येयला कितें समजणी कितें करपाक जाय. आमी ह्या संवसारान आसतना कोणा कडेन आमी चड उलोवपाक जाय. देवाशी चड उलोवंक जाय. मनशाची उलोवंक जाय चड न्हू थोडेच. घरा उज्यान सांगच्यान मागीर ते भयणीन सांगला कोणा कडेन उलोव नाका म्हाका मार पडोंक दुसऱ्या शेनवाराक हांगा. सो उलोवंक जाय. थोडी उतरां उलोवंक जाय. थोडी उतरां उलोवंक जाय आनी देवाची आमी चड टायम घालपाक जावो. ह्या उतरान जिबेचे देणे उलोवन समजता न्हू. समजला कितें शिकलें ते आमी कोणा कडेन मागोवंक जाय. कोण आमी कितें मागोवंक जाय संवसारान. थँक्यू होली स्पिरीट. येस आमी पवित्र आत्मो मागोवंक जाय आनी तो आमकां पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो. तो म्हणटा कितें जाणा एक बापूय
ताती मागीर जाल्यार वेचू दितलो, नुस्तें मागीर जाल्यार सोरोप काडून दितलो. कितलोय तो वायटो बापूय जावन तुका कितें बरें दिवंक जाय तें जाणो, आनी तुजो सोर्गीचो बाप तुका पवित्रात्मा मागल्यार दिवचो ना काय? गरज आमकां पवित्रात्मा माग म्हूण सांगला तेजे. हे माग तुका दितलो, सोद आनी तुका मेळटले, दारार मार दार उक्ते जातले ते जाणा. पूण आमचे जे सगळे आसा आमकां माग म्हटला संवसाराच्यो वस्तू न्हू, हो पवित्र आत्मा. कित्याक हो आमकां सगळें शिकयतलो आनी सगळें आमकां कितें शिकयलां तितलें उडासा काडटलो. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आनी एक क्लास आसतली. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गायता दिनवासता हे शिकोवणे पासून. तुवें आमकां शिकयलाय सगळें आमकां एफिशियन 1:3 सगळें देण्यांनी भरलेलें आसा म्हणटकूच आमकां मागपाची. जरी तुवें बरयलाय माग आनी तुका दितलो, सोद आनी तुका मेळटलें, दारार मार दार उगडटलें. तरी पूण तूं सांगताय माग आमकां पवित्र आत्मा, आनी तो पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिलाय फुकट. तो आमकां सगळें शिकयतलो, सगळें कितें करूंक जाय, कशें कितें करूंक जाय, संवसारी जिवितांत देवाच्या जिवितांत कशें उलोवंक जाय तें आमकां शिकयता. त्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुजे हे शिकोवणे पासत. जशें तूं पावलू करतालो जिबेचें देणें आमकां हेडिफाय करपाक, आनी जिबेचें देणें आमी जेन्ना उलयता मोतीक आमचें कांयच आदावना. इवन आमी रोलिंग करतना आमकां मोतीन आमकां कांयच समजोचें ना, पूण बापाक कळटा. आनी जसो पावलो तुजेशी 1000 उतरां उलयतालो, तशेंच आमकांय तुजेशी उलोवपाक एक घोटाय दिताय तूं हे शिकोवणे वरवीं. आनी तूं राग येतलो, रागान पातोकूच करूं नाका, तुज्या उतराचें तोंडूच उगडूं नाका, म्हणजे तुज्या उतराच्या हाड उलोवं नाका. आनी हे पातोक आमच्या काळजान देंवचाराक रेख दिवं नाका. त्या पासत जेजू तूं आमकां सांगताय सदांच आमचेशी उलयताय, चड उलोवं नाका, थोडेच उलयात, चड आयकात. आनी हे आमकां तूं गांठीक मारूंक शिकयताय, चड उलोवंक नाका, चड आयकपाक. म्हणजे चड आयकून आमी चड शिकतलीं. पावलू चड आयकतालो आनी चड शिकलो, आनी चड जाणवाय देवाची आमकां तेणें शिकयली त्या उतरांसून. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता हे शिकोवणे पासत. आनी आमकां तुवें न्हू तांकां पूण म्हाकाय शिकयलेल्या पासत जेजू तुज्या वांगडा टायम सारूंक जायतो वेळ. त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता, दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्तांवान नांवान करता. आमेन.